Sakramenti aradhanata raisan, sibilan gita mi gayan karya, sakramenti mi galya. Aradhan tuka sumiya, Aradhan tuka dhaniya, Aradhan tuka povitratnya, Aradhan tuka sumiya, Aradhan tuka dhaniya, Aradhan tuka povitratnya. Srishti rastara Aradhan tuka, Jividatara Aradhan tuka, Munsha pusnara Aradhan tuka, Deva amcha bapa Aradhan ka, Kakulticha daya Aradhan tuka, Moga sagora Aradhan tuka, Aradhan tuka dhaniya, Aradhan tuka somiya, Aradhan tuka povitratnya, Aradhan tuka dhaniya, Aradhan tuka sumiya, Aradhan tuka povitratnya. Devi Sadvondara Aradhan tuka, Amcha taroka Aradhan tuka, Sirgincha nitidara Aradhan tuka, Deva puta Aradhan tuka, Jesu Krista Aradhan tuka, Maria Chaputa Aradhan tuka, Aradhan tuka dhaniya, Aradhan tuka somiya, Aradhan tuka povitrat, Aradhan tuka dhaniya, Aradhan tuka somiya, Aradhan tuka povitratnya. Povitratnya Aradhan tuka, Masadara Aradhan tuka, Bhusvondara Aradhan tuka, Denya Chadatara Aradhan tuka, Povit Kardara Aradhan tuka, Paraklita Aradhan tuka, Aradhan tuka Swaniya Sumiya, Aradhan tuka Sumiya, Aradhan tuka povitratnya, Aradhan tuka dhaniya, Aradhan tuka sumiya, Aradhan tuka povitratnya, Aradhan tuka povitratnya. Haleluya, 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 haleluya,
Alleluia, 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 praise the Lord, Alleluia, 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 Alleluia. Argantuka somia Jesu, Argantuka somia Jesu, Aradantuka somia Jesu, Stuti tuka somia Jesu, Stuti tuka somia Jesu, Namaskar tuka somia Jesu, Namaskar tuka somia Jesu, Wakarni tuka somia Jesu, Wakarni tuka somia Jesu. Zon सवंचेला ध्येये वेळा काळापूर्वी शब्द असलो, शब्द देवा सवे असलो, शब्द देव जावन असलो. वेळा काळापूर्वीच तो देवा सवे असलो. सर्व वस्तू ताचे मरिफात रचन जाल्यो आनी रचलेली खंयचीय वस्त ताचे विणे आयिल्ली ना. रचल्या हर एक वस्तून ताचे तावन जीव जोडलो आनी तो जीवच मनशाकुळा असो उसवाड जावंक पावलो. आनी शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदीं जियेलो आनी कृपेन आनी सतान भरलेली ताची महिमा आमी देखली. महिमा बापाच्या एकल्याच पुताक सहज जाल्ली. सुमया मुखार ह्या घडये दिब्यांनी आमी आसाव. जो सवांचेल अध्याय 1 उतरां आमी आयकलीं आनी आमकां पवित्र पुस्तक सांगता, शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी ताची महिमा आमी देखूंक शकल्या. ह्यो खरी एका येवकरिस्ताच्या आराधना वेळी सोमयाचेर आमी दीस लायता आसतना त्याच येवकरिस्ता मुखांतर जेजून ताचें हजरपण आमकां दिता आसतना आमी देवाची महिमा वर्णूंक शकता, पळोवंक शकता. ह्या घडये तोच सोमी आमकां ताचें हजरपण दिवन आसा. तोच सोमी आमचे संगत आसा. असो तो जेजू इस्रायलांत लोकांक आपणा सरशीच्याक ताणें आपोवण दिल्लें. पातकी जिविनी बदलून नवी जिणी आपणावंक ताणें उलो दिल्लो, गूण केल्लो, आशिर्वाद केल्लो, आजापां केल्लो, सुडका दिल्लो. जेजू ह्या घडये आमचे संगता ह्या उंड्या रुपी आसा. त्याच सोमयाचेर आमची दिश्ट आमी दवरन आसाव. त्याच सोमयाचेर आमचे दोळे आमी उबारन आसाव. ह्या घडये आमच्या काळजा मनांत हावन त्याच सोमयाक आराधन करून गावया गीत. ये देवा बापा तूं सर्गींच्या, तुका आमी नमान करता. ये देवा बापा तूं सर्गींच्या, सर पडोवन तुका नमन करता. आराधन आनी वंदन करो, जीवने आमचे समर्पिता. आराधन आनी वंदन करो, जीवने आमचे समर्पिता. येशू ख्रिस्ता तूं सर्गीच्या, सर पडोवन तुका नमन करता. आराधन
वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता ये पवित्र म्या तो सर्गीचा सरपोडून तुका नमन करता आराधना आणि वंदन करा जीवने आमचे समर्पिता आराधन आणि वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता Alleluia 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 हर गान का समय उगलात का समय महिमान का समय स्तुति का समय चीत का समय हालेलुया 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 praise the Lord हालेलुया 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 शब्द मनीसलो आणि आमचे मध्ये जियेलो आणि ताची महिमा आम्ही देखली मगळा जेसू ह्या वेळार तुझ्या संगता हो थोडो वेळ करसूंक आमी हांगासर आयल्या आमच्या जिविताची ल्हानवड गणितां तुजे लागीं सांगूंक आयल्या आमच्या काळजांत भोगची हर एक बोगणां तुजे मोगार वांटून घेवंक आमी आयल्या ह्या संवसारी जिवितांत तुवें आमकां दिलां तें हर एक बरेंपण उगडा सकाळ तुका अर्गां दिवंक आमी आयल्या मगळा जेजू आम्हा समेस्तांचेर तूं तुजी दिश्ट लावन आसाय आमकां हर एकल्यांक तूं पळयोवन आसाय आमच्या काळजाची बोगणां आमच्या दोळ्यांतलीं दुखां आमच्या मतींत गुंता तें चिंतना हर एक संगती तूं जाणाय ह्या घडये सुम्या प्रत्येक करून आमी मागता तूं दिताय तें आशिर्वाद आनी बेसांवा खातीर जेन्ना आमच्या जिवितांत आमची दिश्ट तुजेर दवरता सर रितीच्या कंतीपणांत सर रितीच्या कश्टांच्या वाटेंत आमी पयस सरतल्या तुजी विस्मीत आमी पळोवंक शकतल्या तुजी महिमा आमी पळोवंक शकतल्या ह्या घडये ह्या आराधनांत भाग घेवन आसच्या आम्हा समेस्तांक तुज्या बेसांवांनी बर म्हूण आमी मागता ही प्रार्थना आमी तुका भेटयता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन समेस्त आमी बसया कीर्तन 145 देवा म्हज्या राया हांव तुका वाकणता तुज्या नांवाची स्तुती करता सदांकाल सस्ताक दिसान दीस हांव तुजी स्तुती करता तुजें नांव हांव वाकणता सदांकाल सस्नाक संतत संतत एक परगडता तुजी कृत्यांची वडवीक तुज्या विस्मित कर्णांचे करता वर्णन तुजी कीर्त तुज्या महिमेचो परजळ तुज्या असर्यांचो हांव करता नियाळ सर्वेस्पर दयाळ आनी काकुळदार रागार जावंक सवकास माया मोगान भरलेलो सर्वेस्पर सगळ्यांक उदार सगळ्या ताच्या रचनेचेर आसा ताची दया सर्वेस्पर सगळ्यो तुज्यो रचना तुका अर्गां दिवं तुजे भक्त तुजी स्तुती करूं
सर्वेस्पराची वडवी कथा उसारची उतरां कीर्तन 145 आणि ह्या कीर्तनांतली थोडी उतरां आमी वाचली आणि कीर्तनगार सर्वेस्परा सगळ्यो तुज्यो रचना तुका अर्गां दिवन तुजी भक्त तुजी स्तुती करूं म्हणटा. सोम्या मुखार आसची आमी हर एकली ह्या घडये आमच्या काळजा मनांत हांव तस सोम्याचें भजन करच्याक तस सोम्याची स्तुती करच्याक आमकां आमी आयती करया. कोंकणी भक्ती गितां बुक 379 कोंकणी भक्ती गितां नीली बुक 379 मुन्नूरा 79. Spotik Jesu naman tuka dulop Jesu vandan tuka Spotik Jesu naman tuka dulop Jesu vandan tuka mulia rupa lipunaulay sakramenta ragonasay unya rupa lipunaulay sakramenta ragonasay. Cinie poina sanga ditai kastanwara samal vartai. Cinie poina sanga ditai kastanwara samal vartai. Swatik Jesu naman tuka dulop Jesu vandan tuka. Angkaram tu divo satai ajnanam tu sanvai ditai. Angkarantu divo sata ajnanantu sanvaidita. Swatik Jesu naman tuka dulop Jesu vandan tuka. Uturan tuja motus wadaitai masan tuja getai ditai. Uturan tuja motus wadaitai masan tuja getai ditai. Swatik Jesu naman tuka dulop Jesu vandan tuka. Swatik Jesu naman tuka dulop Jesu vandan tuka. Udia rupa lipong raulay sakramentam ragonasay. Punya rupa lipon raulay sakramentam ragonasay. Alleluia, 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 Alleluia,
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Baba का पवित्र प्यार, वंदन तुका, स्तुति तुका, मान तुका, चीची तुका, Alleluia, Alleluia, Alleluia. स्कर्षम्या रिगां तुका, वंदन तुका, स्तुति, यीशु स्तोत्र, वंदन यीशु, आराधना यीशु, स्तुति यीशु, Alleluia, 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 Alleluia. Thank you, Jesus, Hallelujah, Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, Alleluia, Alleluia. स्तुति करिए हालेलुया 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 Alleluia, Alleluia. इसाया प्रवचीचो ग्रंथ अध्याय 41 ओळ 10. भिये नाका कित्याक हांव तुजे सवे आसा. घबरनाका कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका घटाय दिता, हांव तुका मजत दिता, म्हज्या जैत्यवंत उजव्या हातान तुका सांबाळटा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. अपुरबाईची उतरां पवित्र पुस्तकांतली. देव इसाया प्रवादी मुखांतर इस्रायलाच्या परजेक एक आश्वासन दिता, एक बसवणी दिता, एक पातयेणी दिता. भिये नाका कित्याक हांव तुजे सवे आसा. घबार नाका कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका घटाय दिता, हांव तुका मजत दिता, जैत्यवंत उजव्या हातान हांव तुका सांबाळटा. ही उतरां मोगाची इश्टानो आमच्या कानान पडटा आसतना ती एका रितीन जावची ती दादोसकाय आमच्या काळजांत आमी अनुभव करूंक शकता. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत विविध सन्निवेश आम्ही फूट करता आणि विविध सन्निवेशा पैकी सडीत सन्निवेश म्हज्या आनी तुज्या सलवणेचे आसूंक पुरो. भिरांतीचे, आकांताचे, टेन्शनाचे आमी कांय योजन घालान ते पंथाक पावनातले आसूंक पुरो. सबार पोटी असल्यास सन्निवेशान मनशाक कळो पाशार जाता. आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत असले सन्निवेश येता आसतना, सलवण येता आसतना, आकांत येता आसतना, विविधतेचे टेन्शन आमच्या मतींत येता आसतना सबारपोटी आमी भियेता, खवज येता आनी असो परिणाम जावन सबारपोटी आमच्या जिवितांत ती निराशा येता, निराशा येता. मोगाचे इश्टानो पवित्र पुस्तक आमच्या दिसपट्ट्या जिविताच्या निराशेच्या वाटेंत एक भरवशाची उतरां आमच्या मुखार दवरता, एक आदाराची उतरां आमकां दिता. आनी आयच्या दिसा इसाया प्रवादीचो ग्रंथ अध्याय 40 ओळ 10. भिये नाका कित्याक हांव तुजे सवे आसा. घबार नाका कित्याक हांव तुजो देव. तुका घटाय मजत हांव दिता, म्हज्या उजव्या हातान हांव तुका सांबाळून व्हरता. युकरिस्तांतल्या सोम्या मुखार ह्या घडी आमी आसा. आमची दिस्त त्याच सोम्याचेर आमी दवरन आसा. ही उतरां आमच्या कानांत जेजू ह्या घडये घालून आसा. ह्या उतरां मरिफात आमच्या काळजांनी नवो प्रकाश, नवो भरवसो, नवी पातयेणी आमच्या काळजांत देव ओंपून आसा. तो अनुभव ह्या घडये आमचे मदें आमी करचे प्रयत्न करता आसतना ह्या आश्वासन देवान आमकां दिता आसतना जावचो तो अनुभव ह्या घडये अनुभव करूनच आसा. आनी ह्या वेळार त्याच जेजूचो देवाचो आदार मागच्याक आमी मुखार सरया. पान संको 122 122.
आसा तुझे संगी सदा बाळा रडो नाका आपोय माका जिने तुझ्या सांगता म्हणूया बाळा भिये नाका आसा तुझे संगी सदा बाळा रडो नाका आसाय माका चिनिये तुझ्या कष्टात असताना पीडेत उळवळताना कष्टात असताना पीडेत उळवळताना तिला सांगत हावे तुका दिला सांगत हावे तुका तुवे माका सांगल्यारी वाडसू कोण गेल्यारी तुवे माका सांगल्यारी वाडसू कोण गेल्यारी मोगान वेगूंक हांव तयार आसा मोगान वेगूंक हांव तयार आसा बाळा भिये नाका आसा तुझे संगी सदा बाळा रडो नाका आपोय माका चिनिये मुझ्या कष्टाने नष्टाने एक सूर रडताना पुसून काढल्यात तुझी दुखा मोगाच्याने खेळल्यारी पोईस तुका केल्यारी गोपान घेऊ काऊ तुका राखो असा आवयन आपल्या दुधाच्या बळशाक सांडल्यारी आवयन आपल्या दुधाच्या बळशाक सांडल्यारी सनसोणा हांव तुका मुझ्या बाळा सनसोणा हांव तुका मुझ्या बाळा बाळा भिये नाका आसा तुझे संगी सदा बाळा रडो नाका आपोय माका चिनिये तुझ्या आपोय माका चिनिये तुझ्या सुमेस्त आमी उबी रावया आनी ह्या वेळार देवाच्या उतराचो नियाळ करूंक आमकां समय आयती करता आसतना आमचे मदें पवित्र आत्म्याक येवकार करया ताचो पवित्र आत्मो आमकां ताच्या सक्तीन भरून दी देवाचें उतर आयकुच्याक आमचें कान तो उगडून दी आमच्या मतीक तो जाणवाय फावो करून दी आमच्या काळजांनी त्या देवाच्या उतराक जागो दिवच्याक आमच्या जिवितांत ते रुता करच्या गरज आसची संपूर्ण सकत ताचो पवित्र आत्मा आमकां ह्या घडये फावो करून दी म्हणून जेसू लागीं ह्या घडये मागया पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन ये सांगता म्हणया पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन ये आमचेर देवोन ये
आमचेर देवोन ये, आमचेर देवोन ये, आमचेर देवोन ये. पवित्रत्म्या आमचेर देवोन ये, पवित्रत्म्या आमचेर देवोन ये. सदाच्या आत्म्या आमचेर देवोन ये. सांगता म्हणूया. सदाच्या आत्म्या आमचेर देवोन ये. बापाच्या आत्म्या आमचेर देवोन ये. बापाच्या आत्म्या आमचेर देवोन ये. जेसूच्या आत्म्या आमचेर देवोन ये. जेसूच्या आत्म्या आमचेर देवोन ये. कृपेच्या आत्म्या आमचेर देवोन ये. कृपेच्या आत्म्या आमचेर देवोन ये. सत्तेच्या आत्म्या आमचेर देवोन ये. सत्तेच्या आत्म्या आमचेर देवोन ये. उज्याच्या आत्म्या आमचेर देवोन ये. उज्याच्या आत्म्या आमचेर देवोन ये. मोगाच्या आत्म्या आमचेर देवोन ये. उज्याच्या आत्म्या आमचेर देवोन ये. पवित्र 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 आत्म्या आमचेर देवोन ये. उपदेशक ग्रंथांतले वाचाप 3रो अध्याय 1 तावन 8वें वाक्य. हर एका वस्तूक एक काळ आसा. आकाशा पंदा हर एका कामाक एक वेळ आसा. एक वेळ जल्मोंक, एक वेळ मोरोंक, एक वेळ रोवोंक, एक वेळ रोयलेलो हुमटोन काडूंक, एक वेळ जेवेशी मारूंक, एक वेळ बरो करूंक, एक वेळ मोडूंक, एक वेळ बांदूंक, एक वेळ रोडोंक, एक वेळ हांसोंक, एक वेळ रुदान करूंक, एक वेळ नाचोंक, एक वेळ फातर भायर उडोवंक, एक वेळ ते एकठांय करूंक, एक वेळ वेंगोवंक, एक वेळ वेंगी नासतना रावोंक, एक वेळ सोदूंक, एक वेळ सांडूंक, एक वेळ सांबाळूंक, एक वेळ भायर उडोवंक, एक वेळ पिंजूंक, एक वेळ शिवूंक, एक वेळ ओगी रावोंक, एक वेळ उलोवंक, एक वेळ मोग करूंक, एक वेळ द्वेश करूंक, एक वेळ झुजोंक, एक वेळ शांतीन जियोंक. देवाचें उतार हे. देवाची वडोपकार. मोगाच्यानो, आयचें वासाप म्हाका आनी तुका एक नियाळ खर्च्या विशयंत एक उलो दिता. एका काळार आमचे पैकी थोडी हांसोन हांसोन आसलीं आज रोडोन आसात.
एका काळार जो कोण रोडोन आसली आज हांसून आसात. एका काळार ग्रस्त जावन जियेल्लीं आज दुबळीं जाल्यांत. आनी एका काळार दुबळीं आसलीं आज ग्रस्त जाल्यांत. एका काळार एक कुटुंब भयंकर फामाद आसलें तें आज त्या कुटुंबाचें नांव सुना. एका काळार खंयच नातलें म्हणलें कुटुंब आतां भारी एका व्हडल्या कुटुंबात जिवीत भारी एक व्हडलें फामाद जालां. ह्या एका काळार हांव आनी तूं एक बऱ्या भलायकेंत आसले हांव, पूण साबार तांकां आतां पिडेंत कश्ट जातात. अशें विविध संगती हांवें तुवें मोतीन दवरल्यो जाल्यार साबार जाणां आमचे पैकी आज रोडोन आसात. एका काळार हांव अशें आसलो, आज म्हाका कित्याक अशें जालां, आज म्हाका कित्याक अशें जालां. ह्या थोडें बघूंक पुरो हांव आतां भारी एक बऱ्या परिस्थितीर आसा म्हणून आनी मुखार अशंत आसता म्हूण चिंतून भारी एक हंकारान हामान जिवंक पुरो. पूण आयचें हें वचप म्हाका आनी तुका एक उलो दिता. उडास दवरया, जो कितें म्हजो आनी तुजो काळ आज आसा तो असोच उरना. काळ बदलाता, चिंता बदलाता, विशय बदलाता, आनीकच शेवटाक आमी वचून पावता. आमी पळयलें जाल्यार सांलोकाच्या शुभ वार्तेंत जेजू क्रिस्त 16व्या अध्यायांत 19व्या वाक्यांत 33व्या वाक्यांत ग्रेस्त मनशाची आनी लाजराची एक ओपार थंयसर सांगता, एक विचार सांगता. आनी म्हणटा ग्रेस्त मनीस खावन जेवन गम्मत करनासलो, लाजर ताज्या पांया मुळांक पडोवन ताज्या कश्ट जातालो आनी मेजा पोंद्या पडलें खातालो. वेळ थोडो उतारलो, ग्रेस्त मनीस हेमखोंडाक गेलो आनी तो लाजर तो सर्गार गेलो. आनी आखरेक तो ग्रेस्त मनीस म्हणटा ह्या लाजराक घेवन एक चिमटी म्हाका एक उदक आपोवन म्हज्या जिबेक लागोवन दे म्हणटा. पूण अब्राम ना म्हणटा, अब्राम ना म्हणटा. पळया मोगाचे न्हू, खंयच जावन तो काळ बदलतना मनशाची परिस्थिती बदलता गे म्हणलें मस्त गरजेचें. आमकांय थोडे फुटी भोगता कित्या खातीर म्हज्या जिवितांत असल एका फाटल्यान एक कश्ट येवन आसात. कित्या खातीर म्हज्या जिवितांत म्हज्या कुटुंबाच्या सांद्यांक अशें जावन आसा. कित्या खातीर हांवें आशिल्लें जातच ना. हें साबारांचें सवाल. आमी इतलें मागणें म्हणटा, इतलें बरें करता समाजाक, इतलें आमी जाय तितलें लोकांक बरेंपण करनासा तरी बऱ्या काळजांत आमी आसा जाल्यार कित्याक म्हाका ह्या म्हज्या कुटुंबाच्या सांद्यांक ह्या म्हज्या इश्टा इश्टिणीक अशें घडटा म्हणलें साबार सवालां म्हजे लागीं इसारलें आसा. आनी त्या खातीर म्हाका बगलें आमी ह्या विशयेंत एक नियाळ करया, काळा विशयेंत नियाळ करया. ह्या जिजून सांगिल्ल्या त्या ओपारेंत आमी पळयलें जाल्यार जर तर लाजर आपूण दुबळो त्या देखून हांव सोरतां, हांव लुडटां आनी कितें म्हणे करून हांव जियेता म्हणलो जाल्यार तो हेमखोंडाक येतो. तरी पूण लाजरान ताच्या कश्टाच्या काळार तो नियतान जियेलो, प्रामाणीकपणून जियेलो आनी त्या खातीर ताका ताजो शेवट बरो जालो. आमचे पैकी साबारांनी आमकां सवालां विचारलीं आसात. आमी कित्या खातीर मागणें करीसय, कित्या खातीर प्रामाणीकपणी जियेसय. इतलें पुरा आमी केल्यार आमकां सोलवणेंत अकमान नाली जायत तर मागणें कित्याक आमी कित्याक मिसाक वचसय
कित्याक वांजेल वासी जाय कित्या खातीर इतलें बरा करी जाय हे बरा खंय करनातले मनीस कितल्या गम्मा तयार आसात पळया तर हांवें तुवें उडास दवरूंक जाय मोगाच्या न्हू आमच्या जिवितांत कित्याक वो काळांत ह्या असल्या एका काळांत खंयच्याय काळार तुमी आसूंक पुरो विविध कश्टांनी संकश्टांचे ह्या कुशेच्या काळार आसूंक पुरो ह्या काळार आपूण कित्याक आसा म्हणलें हांवें तुवें नियाळ करी जाय पयल्यान पयलें मोगाच्या न्हू आमच्या जिवितांत शेवटाक पावचे जाल्यार आमी सोदनां करीची आनी तयार करी जाय तयार जाय सोदनां करी जाय आनी तयार जाय कशें सोदनां करचें पयल्यान पयलें सोदनां करी जाय देव म्हळ्यार कोण म्हणून खेदाळा मनीस देव म्हणलें कोण जाणा जाता तवळ ताचें पयलें मॅट यशस्वी जाता आमी पळयता उत्पत्ती ग्रंथांत पयलो अध्याय पयलें वाक्य कितें म्हणटा पयलें अध्याय पयलें वाक्य म्हणटा वांजेलांत आरंभाक देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली त्या देखून प्रमुख तरान फर्स्ट ऑफ ऑल सगळ्यांक आमकां जाय आसचें पयल्यान पयलें देव देव आमी जाणाव त्या सामुएलाच्या पयल्या ग्रंथांत पयल्या अध्यायांत 9 ते 17 वाक्यांत थंयसर हन्ना म्हणली स्त्री आसली त्या हन्नाक 12 वर्सां जाल्यार भुरगीं जावनात आनी पयत पुस्तक म्हणटा थंयसर पेनिन्ना म्हणली तिका चिडावन आसली तुका भुरगीं नात म्हाका बळे भुरगीं आसात तुका भुरगीं नात ही एक प्रामाणीक स्त्री तरी तिका भुरगीं जायनात आनी आखरेक कितें करताली मोगाच्यान पयत पुस्तक सांगता 9वें वाक्य अशें म्हणटा शिलोन ताणी जेवन पिवन जाल्या उपरांत हन्ना उठली आनी सर्वेस्पराच्या मुखार गेली तेन्ना याजक एली सर्वेस्पराच्या मंदिरांत दरवाटे कडेन आपल्या आसनार बसून आसलो ते सगळेच कंती बरे जावन सर्वेस्पराक प्रार्थना करूंक लागली आनी दुखां गळोवंक लागली मोगाचें नांव हांव आनी तूं खंयच्याय काळार आसूंक पुरो खंयच्याय काळार आसूंक पुरो देव सर्वशक्तिवंत देवाक हर एक करूंक साध्य आसा खेदाळा कंगाल जावन मनीस देवा तुमचो सर्वस्व म्हजे कडेन कांयच करूंक जायना त्या स्त्रियेक दादल्याचें संपर्क आसलें तरी तिका भुरगीं जानातलीं पूण आनेका बायलेक जाय तितलीं भुरगीं जातालीं आनी त्या खातीर हन्ना भोव मारन दुखां गळोवन ती सर्वेस्परा लागीं देवाक ती जाणा जाता आनी रडता देवा लागीं देवा म्हजें प्रार्थना आयका म्हणून आनी सर्वेस्परो आव्हान तूं जाणा मोगाचें न्हू तिका सामुएल महा व्यक्ती मागण्याचो व्यक्ती सामुएल तिच्या मुखांतर जल्माता हांगासर पळयलें जाल्यार त्या पेनिनान जाय तितलीं केळकुळां केलीं तिका जाय तितलीं भुरगीं आसलीं पूण चारित्रेंत पेनिनाचीं भुरगीं चारित्रेंत नात चारित्रेंत आसचीं अवमान निंदा भोगल्ल्याच्या हन्नाची पूत सामुएल चारित्रेंत आजुनी ह्या वांजेला मुखांत आसा मोगाचें कारण त्या कश्टांच्या काळार त्या हन्नान देव म्हळ्यार वळखता देवा लागीं कंप्लीट कंगाल जावन मागता आनी सर्वेस्परो तिचें मागणें आयकून एक विशिश्ट तराचो भुरगो सामुएल तांकां फावो करता आयच्या दिसा ह्या समाजांत आमी पळयता आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स जेनेटीक इंजिनियरींग आनी रोबोटिक्स कितें 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 जावन विविध तरान मनीस पासवला मोगाचें न्हू आनी मनीस गोंदळांत आसा आपल्या ह्या काळाक कितें कारण म्हणून सोदूंक तो आशेता पूण देव कोण म्हणलें जाणा जावंक मनीस विफल जाला
मनीस जायतितले आविष्कार करून गेला तरी पूण खोरो देव कोण म्हणून मनीस नेणा जावन कश्टांच्या काळार मनीस आपले जीवन जिवन आसा. जर तर त्या मनशांक देव कोण म्हणून कळ्ळें जाल्यार ताजें जीवन ताजें काळ बदलूंक ताका शकता. दुसरें हांवें तुवें उडास दवरूंक जाय, देव कोण म्हूण कळ्ळ्यार मात्र पावना, हांव कोण म्हणलें म्हाका तुका गुत आसा जाय. एका काळांत हांव अनेका काळाक हांवें पांय दवरिचें जाल्यार हांव कोण म्हणलें म्हाका कळीत आसा जाय. आनी त्या खातीर एक उदाहरण दिवचें जाल्यार ताका या जेरेमिया प्रवाच्या पयल्या अध्यायांत 5-10 वाक्यांत आमी पळयता. सर्वेस्पर देव त्या जेरेमिया प्रवादेक उलोवन म्हणटा, तो ल्हान भुरगो म्हजे बरी तुजे बरी एक व्हडलो प्राय जाल्ली व्यक्ती न्ही, तरणाटोय न्ही, प्रायवंती न्ही, पूण एक ल्हान भुरगो देव ताचे लागीं उलयता आनी म्हणटा, आवयच्या कुशव्यांत तुका रसच्या आदी तुजी म्हाका वळख आशिल्ली, तूं जल्मोवच्या आदी हांवें तुका पवित्र केल्लो, राष्ट्रांक खातीर प्रवादी कशें हांवें तुका नेमलो. हांवें म्हळें आहा सर्वेस्परा देवा म्हाका कशें उलोवचें म्हूण म्हाका कळना, हांव एक भुरगो. तो बरी ल्हान भुरगो मोगाचो न्हू, पूण पळयत पुस्तक सांगता, पूण सर्वेस्परान जाप दिली, हांव एक अशें भुरगो अशें म्हणनाका. आनी सभार संगती सांगल्या प्रमाणटा सगळ्या राष्ट्रांचेर आनी राज्यांचेर हांव तुका अधिकार दिता मोगाचो न्हू. त्या जेरेमियाक आपूण कोण म्हूण गुर्तू नासलो. सर्वेस्पर येवन ताका कळीत करता, तूं एक सामान्य व्यक्ती न्ही, तूं एक ल्हानसो भुरगो न्ही, तूं वास्तवीक तरान असलो व्यक्ती, असलो तूं जावन आसाय, त्या देखून तूं अधिकार चलयतलोय. आज हांव आनी तुका आमी कोण म्हूण गुर्त आसा. आमच्यो जोडिल्ल्यो डिग्र्यो न्ही मोगाच्यो न्हू, आमी कितें आमच्या मुखार आसा म्हूण न्ही, सर्वेस्पर क्रिस्ता थंय हांव आनी तूं कोण जावन आसा. जर तर हांव आनी तूं देवा थंय कितें जावन आसा म्हूण आमी जाणा जालें जाल्यार थंयसर आमचो काळ बदलूंक शकता. तिसरें हांवें तें उडास दवरूंक जाय, आमची अशी शाती कितें, तालेंतां कितें, आत्मीक देणी कितें म्हळ्यार हांवें तुवें जाणा जाय. मुस्तपोटी आमचे कडेन कितें आसा तें आमकां नेणा मोगाचें. हांव आनी तूं नेणाव. दुसऱ्या रायांच्या पुस्तकांत 4थ्या अध्यायांत 1-7 वाक्यांत विधवेच्या थेला विशीं थंयसर उल्लेख केला. आनी पयत पुस्तक सांगता, प्रवादेच्या पंगडाचे एका प्रवादेच्या विधवेन एलिशा लागीं येवन म्हळें, म्हजो पती तुजो सेवक मेला, तो देवबिरांतसो मनीस म्हूण तूं जाणाय, पूण आतां ताका रीण दिल्लो एक मनीस म्हज्या दोगा पुतांक गुलाम करचे खातीर आयला. पळय कसली एक परिस्थिती. एक प्रवादीच्या पंगडांत आसलो एक भाग्यवंत व्यक्ती, आनी ह्या भाग्यवंत व्यक्तीच्या भुरग्यांची परिस्थिती अशी, भाग्यवंत व्यक्तीच्या भुरग्यांची परिस्थिती अशी. कसलो विचार आसता मोगाचो न्हू, कसलो खंती बेजाराचे विचार हे आमी मागणें करता जाय तितलें. आमची जर तर भुरगीं खालें कश्ट जातना आमकां पळोवंक जायना, आनी आमी सवालां करता देवा लागीं, देवा कित्या खातीर अशें म्हज्या भुरग्यांक घडटा, कित्या खातीर म्हज्या कुटुंबांत अशें घडटा, कित्याक म्हाका घडटा. आनी ह्या वेळार एलिशा त्या स्त्रियेक म्हणटा, हांवें तुका कशें कुमो करीत, हांवूय एक मनीस, हांवें तुका कशें कुमो करूंक कशें साध्य आसा. तरी पूण तो एक सवाल विचारता, तुज्या घरांत कितें आसा म्हूण म्हाका सांग. तुज्या घरांत कितें आसा म्हूण सांग. तूं कश्टाच्या काळार वचोन आसाय, आर्थीक संकश्टांत तूं बुडल्याय, तुजो न्हवरो भाग्यवंतो मागण्याचो मनीस ह्या काळार तुका दूख दितले मनीस रेवोड घालना आसात,
तुझो कठीण कश्टांचो काळ तरी पूण तुज्या घरा कितें आसा आनी थवळ ते म्हणटा म्हजे कडेन इल्लें तेल सोडून खंयच ना आनी वो एलिशा म्हणटा वस आनी तुजें दार बंद कर थंयसर जाय तितलीं थंयसर आयदनां हाडये आनी त्या आयदनांनी तेल बरो कितलें बरोवंक साध्य आसा तितलें बरो जें कितें तुजे कडेन इल्लें आसा तें बरोवन उंचुच्या मापान सर्वेस्पर तुका देव दिता आनी हांव हातून जाणाव हें घटन सांगता जाय तितलें तेल भरलें आनी ती विकता आनी त्या उपरांत तिका तिच्या पुतांक सोडूंक जाता मर्यादेचें गौरवाचें जिवन जियेता आज तेंचो सवाल हांव तूं ह्या काळार आमच्या काळांनी येत आसतना सर्वेस्पर देव हेंचो सवाल म्हाका तुका विचारता मोगाच्यानो तुज्या घरा कितें आसा तुज्या जिवितांत कितें तुजे लागीं आसा तुज्या जिवनांत कितें तुज्या लागीं आसा तुज्या जिवनांत कसलें तालंतां आसात तुज्या जिवनांत कसलें तुजें थंय एक उपयोग जावचें तसलें आसा मोइशे कडेन बेतकाठी आशिल्ली दाविदा कडेन खाबें आशिल्लें दाविदान गोलियाताक मारचे पयलें तें खाब्यांत ताजे कडेन एक सामान्य खाबें तो उपयोग करनाशिल्लो ताका गुंतून आसलेंगी ताका तो गोवळी जावन शेळयांक पळयत आसतना त्या वेळार थोडें रान काडून मृगां येतालीं मनशाती येताल्यो आनी तांकां दुश्पटोवंक ह्या खाब्यान ताका उपयोग करतालो ताका त्या खाब्याचें म्हत्व ताज्या हातांत थवळ ताका तितलें गुंतून जावंक पुरो कित्याक तें खाबें एक सामान्य खाबें जावं तो एक सामान्य चरको जावं तें खाबें तो उपयोग करतालो ज्या हातांत आशिल्लें दीस वेता वेता खाबें कशें उपयोग करीचें म्हणून तो परिणत जाता आनी इतलो परिणत मुखल्या दिसांनी जाता की हेज्या व्हडल्या गोलियाताक त्याच खाब्यांत फातोर मारन कोणाय की सलोवंक जायनातल्या व्यक्तीक तो सलवयता तर हांवें आनी तुवें उडास दवरूंक जाय म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत थोडे पुरा संदर्भ जाय तितले येतात मोगाच्यानो आमकां थोडे फावटी दिसता हें पुरा खाल्याक म्हज्या जिवितांत हें घडटा गे म्हणून उडास दवरया ल्हान संगती आमच्या जिवितांत घडच्यो त्यो ल्हान संगती मुखल्या दिसांनी उपयोगाक पडच्यो त्यो संगती जावन आसात आमकां मात्र कळत जायना कितें अशें घडटा खाल्याक हें कित्या म्हणून सर्वेस्पर देव म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत एक काळ पाशार जाता आसतना थोड्यो संगती आमचे थंय आसा करता त्यो उपयोग करूंक मुखल्या दिसांनी बळवंत रितीर आमी एक यशस्वी जावच्या आसात चवथें हांवें थंय उडास दवरूंक जाय कश्टांच्या काळा मुखांत देव आमकां हर एकल्यांकी एक शेवटाक व्हरून पावयता हे आमकां जीर्ण करूंक कशें जाता मोगाच्यानो मस्त जाणांची सवालांक झाप दिवनूच पुरो जाता साबारांचे सवाल म्हज्या जिवितांत कश्टांचे काळ कित्याक हे आयल्यात इतल्या हर एका दिसा हांव मिसाक येता हर एका दिसा इतलीं वरां मागणें म्हणटा बायबल वाचता तरी पूण कश्टांचो काळ कित्याक म्हाका आयला कित्याक हांवें आशिल्लो सोलो मेळना कित्याक हांवें आशिल्ली सली मेळना कित्याक हांवें आशिल्लो वेव्हार जायना कित्याक हांवें आशिल्लें हुद्दो मेळना कित्याक हांवें आशिल्लें म्हाका एक बरें जिवीत मेळना कित्याक म्हाका आशिल्लें बरें नांव मेळना कित्याक म्हण कित्याक साबार सवालां हर एकलो मनीस आज विचारनासा पूण पवित्र पुस्तक ताका झाप दुसऱ्या रितीन दिता आमी पळयलें जाल्यार त्या द्वितीय पुस्तकांत 8व्या अध्यायांत 15वें आनी 16वें वाक्य अशें म्हणटा विकाळ स्वरूप आनी विचू आसलेल्या त्या विस्तार आनी भयंकर अरण्यांतल्यान सुक्या आनी उदाकनांतल्या देशांतल्यान तो तुजी वाट व्हरून गेलो खंयच्या वाटेन सर्वेस्पर देव ह्या लोकांक व्हरून गेलो मोगाच्यानो सैतानान व्हरून गेल्लो न्ही पवित्र पुस्तक म्हणटा देव व्हरून गेलो स्वरूप आनी विचू आसलेल्या त्या विस्तार
आणि भयंकर अरण्यांतल्यान सुक्या आणि उदाकनातल्या देशांतल्यान तो तुझी वाट व्हरून गेलो आणि तुझे बसत खडपंतलें उदक वळाशें केलें. ह्या कश्टाच्या काळार येता आसतनाय इल्लें खडपत हांव न्हू थंयसर उदक वळाशें करता. देवूच त्या वाटेन व्हरता आनी देवूच इल्लें उदक तें खडप ओपन करणं असाध्य म्हणलें खडप तें ओपन करणं इल्लें उदक दिता. आनी परत म्हणटा ताणें तुका ह्या अरण्यांत तुज्या पुर्वजांक कळीत नातलें मान्ना खावंक दिवन पोसलो. तुका खालतो करचे खातीर कित्याक इतलें बरें केलें? तुका खालतो करचे खातीर, दुसरें तुजी परिक्षा करच्या खातीर आनी शेवटी तुका बरें करच्या खातीर हें सगळें ताणें केलें. उडास दवरा. खालतो करच्या खातीर, परिक्षा करचे खातीर आनी बरें करच्या खातीर हें सगळें केलें. आज आमच्या जिवितांत आमचे कश्ट चिंचे नाका. आमकां सैतान ह्या रितीर करता उपाद्र म्हणून सर्वेस्पोर देवी म्हाका आनी तुका कश्टाच्या काळार व्हरता. आमकां खालतें करणं थाका जाणा जावंक, आमची परिक्षा करणं आमकां व्हरोन पळोवंक, भांगार कशें व्हरोन पळयता त्या प्रमाणे व्हरोन पळोवंक आनी उपरांत आमकां आमच्या कुटुंबाक बरें करच्या खातीर. आनी मुंद वचून आमी पळयता सिराकाच्या ग्रंथांत 4थ्या अध्यायांत 17व्या तावन 19वें वाक्य अशें म्हणटा, प्रारंभाक ती ताका वांकड्या तिंकड्या वाटेन चलयतली. परत रिपीट करता. प्रारंभाक ती ताका वांकड्या तिंकड्या वाटेन चलयतली. ती ताचेर भिरांत आनी आकांत हाडटली आनी तिच्यान ताचेर विश्वास दवरूंक जायसर ती ताका सतयतली आनी आपल्या आज्ञा उदेशी ताची परिक्षा करतली. उपरांत ती नीट वाटेर परतून ताजेशी नेतली, ताका संतोश भरीत करतली आनी आपल्या गुट ताका उगडापें करतली. तिका सोडून तो पयस वचत जाल्यार ती ताका सांडटली आनी ताचो नाश जावंक दितली. आज हांवें आनी तुवें ही उतरां उडास धरूंक जाय. सर्वेस्पोर म्हाका आनी तुका हो काळ प्रत्येक तरान आमच्या जिविताचो एक काळ दिला. आमकां परिक्षा करन आसा, आमकां बरें करच्या खातीर आमकां तरबेती दिवन आसा. आमच्या मुखल्या जिवितांत आमच्या भुरग्यां बाळांक, आमच्या नातरांक पुरा बरें शिकोवच्या खातीर, आमकां जाणवाय, आमकां एक्सपिरियन्स मेळच्या खातीर आमकां तो एका वाटेन व्हरून आसा मोगाचें न्हू. त्या देखून सामतेवाच्या 4थ्या अध्यायांत आमी पळयलें जाल्यार थंयसर जेजू पवित्र स्नान घेवन तो भायर येत आसतना पवित्र आत्मा ताका अरण्याक व्हरून गेलो म्हणून पवित्र पुस्तक नवो सल्लोय सांगता. तर म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत एक काळ, खंयच्या काळार आमी आसा, आमी दुरसोवचें नाका, आमी पुरपुरचें नाका, आमी मागणें करना म्हूण हट धरचें नाका, आमी मिसाक वचना, आमकां खाल्याक पयस हवा जाय, आमकां इतले पुरा कश्ट येता आसतना कित्याक जाय आमकां देव म्हूण नाकात मोगाचें न्हू. तुमच्या जिवितांत जें कितें घडितां घडटात सर्वेस्परो तुमकां तुमच्या बऱ्याक, तुमकां परिक्षा करच्याक, तुमकां ट्रेन करच्याक, तुमकां बरें जावचे खातीर तें चलोवन आसा म्हणलें. सत हांवें तुवें हर एकल्यान मोगाचें जाणा जाय. पूण हो कश्टाचो काळ उडास दवरा. कश्टांच्या काळारीचें कश्टांचें काम, दोळ्यांत दुखां येतात, खंत बेजार जाता, आमी एक्सपिरियन्स आसता, आमी पातयल्लो व्यक्ती समेत आमकां सही करना, मुखार कोणा लागीं हेल्प कर म्हळ्यार कोणी आमकां हेल्प करूंक येना. आनी तो काळ जावन आसा. हांवें तुवें जाणा जावचो म्हाका देव सोडल्यार कोणी ना. ही उतरां सबारांनी आमच्या जिवनांत आयकल्यान मोगाचें न्हू. आमी आशिल्लीं, आमी पातयल्लीं व्यक्ती समेत आमकां हांसून वेतात. ह्या कश्टांच्या काळार आमची सवळीस
आमकां गिळूंक आयिल्ल्या बरी जावन आसा. आमचे सांगाता भशेंत केल्लो मनीस आमचे विशेंत फाड उलयता, आमकां कश्टार घालता. आमी कोणाचेर भरोसो दवरलो तसो व्यक्ती आमकां खोटायता. आनी हांव आनी तूं हर एक ह्या संवसारांतली व्यक्ती चिंताव अशें कित्याक जाता. सबारां सवालां तुमचे कडेन जायत्या लोकांनी विचारल्यांत, म्हजे कडेन विचारल्यांत. झाप आमकां दिवंक थोडे फावटी कश्ट म्हणून बगता. उडास दवरा. त्या लाजर तो कितलो कश्ट आलो ह्या संवसारांत, तरी आखरेक तो केद्या व्हडल्या पदवेक पावलो. आनी तो गम्मत बऱ्या काळ म्हणून जियेलो तो व्यक्ती खंयसर ताची परिस्थिती जाली, खंयसर जाली. थोडे फावटी आमकां बगता ते पुरा गम्मतर आसात, ते पुरा जॉलीर आसात, तांकां कितें केल्यार कांय जायना. उडास दवरया. तांकां सर्वेस्परान अवकाश दिना. तांकां देव कोण म्हूण जाणा जावंक. ते फाड वाटेन आसात तर तांकां फाड वाटेनच तांकां वसोवंक दिता आनी तांचो आत्मो ते होगडावन घेतात मोगाचें नांव. जर तर म्हाका तुका सर्वेस्पर देव आमचो आत्मो बचाव करच्या खातीर आमकां तो तीद दिता जाल्यार, आमकां तो सोमा करता जाल्यार, आमकां तो आमचो मोग करता जाल्यार म्हाका तुका सारक्या वाटेक हाडटा. त्या देखून उडास दवरी जाय. 3 संगती ह्या कश्टांच्या काळार येता आसतना आमच्या जिवितांत आमी 3 संगती उडास दवरी जाय. कितें जाता, पयल्यान पयलें आमची सकत कांयच न्ही म्हणून आमकां कळटा. केदळ आमी कश्टांच्या काळार आसाव तवळ आमकां कळटा की म्हजी सकत, म्हजो दुडू, म्हजो प्रभाव, म्हजी सोबाय, म्हजें कितें कुटाम, म्हजे फ्रेंड्स, म्हजें सगळें कांयच म्हाका करूंक शकना. म्हाका ह्या समस्यांतून भायर हाडूंक शकना. म्हजे लागीं प्लॅन बी नचना. कंप्लीट सरेंडर जाता आमी. आनी त्या दाळा देवाक मनीस वळखता. देवाक मनीस वळखता. त्या देखून कश्टाचो काळ येवचो फाड न्हय. कश्टाचो काळ मनशाक देवाची वळख करून दिता. उडास दवरा. देवाची वळख करून दिता. दुसरें आमकां देव दयाळ करता. केदाळा मनीस कश्टाता मोगाचें न्हू, त्या दाळा तो जाणा जाता कश्ट म्हळ्यार कितें, अवमान म्हळ्यार कितें, दुबळेकाय म्हळ्यार कितें, पिडा म्हळ्यार कितें. हर एक संगती मनीस कश्टांच्या काळार अर्थ करता. आनी एकलो व्यक्ती येत आसतना ताजे तो बिरमो दाखयता जाल्यार ताका कारण त्या मनशान ताच्या जिवितांत सोंसिल्ले ते कश्ट आनी एकल्याक तो सही करूंक तो पावता. त्या देखून आमचे थंय दयाळाय उपजाशें करूंक आमकां पवित्र पुस्तक भागी विशयन सांगता आसतना जेजू सांगता कोण दया दाखयता ताका दया मेळटली. जर तर सर्वेस्परान म्हाका तुका दया दाखयचे तर मोगाचें न्हू, सर्वेस्परान म्हाका तुका दया दाखयचे रे हांवें तुवें दया आसा जाय. आनी ती दया ऑटोमॅटीक येना मोगाचें न्हू. कित्याक मनीस जल्मात न्हू अहंकार हाम आनी सगळे मनशाक आसा. आनी आमचे मनशांत दया येवंक साध्य ना. केदाळा मनीस कश्टाता, वळवळटा, कश्टान पडटा आनी सर तरेचे संकश्टाक वळख जावन हताश जाता. त्या दाळा ताका ताच्या काळजांत दयेचो अर्थ कळटा आनी तो मनीस परत फाटी येवन दया दाखोवंक शकता. आनी केदाळा हो मनीस दया दाखयता. सोमी जेसो म्हणटा दया दाखयतल्याक दया मेळटली. तिसरें देवाचेर भावार्थ दवरूंक आमकां कृपा दिता. मनशाक कोणाय की म्हाका तुका जावं दी प्लॅन बी आसता म्हणसर, प्लॅन सी, प्लॅन डी, प्लॅन ई आसता म्हणसर आमकां भावार्थ दवरूंक जायना. केदाळा पुरा प्लॅनां फेल जाली आमची. हर एक येवजण फेल जाता, कांयच जायना. एक मात्र वाट उरता आनी त्या दाळा एकच भावार्थान मनीस मागोवंक जाता आनी भावार्थान मागल्या वेळार केदाळा मनशाक मेळटा. ताचो भावार्थ वाडटा. ताजे ती अशी लज कितें म्हूण तो चिंतलो इतली वर्सां ती सगळी ताची लज येता. खंयसर जाल्यार मुखार वचून हात वयर करना मागोवंक तो मनीस तयार जाता.
खंयसर जाल्यार देवाक आपल्या वळखूंक तो तयार जाता. ताका लज ना, ताका मान ना, मर्याद ना. म्हाका तो एकच पळयता, म्हाका देवाचेर म्हजो भरवसो, हांव कोणाय कांय चिंतिना. म्हाका देव म्हजो सर्वस्व. देवाचेर भावार्थ त्या मनशाक सरता. कित्याक त्या कश्टांत आसल्या वेळार त्या मनशा सांगता कोणीय येवनात. केवल देव मात्र ताच्या कुमकेक आयलो आनी त्या देखून त्या मनशाक भावार्था वयर भावार्थ सरता. उडास दवरया. 10 वर्साच्या भुरग्याक आजो जावंक साध्य आसा गे मोगाच्या न्हू. 10 years old child can he become a grandfather? जायना. कित्याक ताणें वाडोवंक आसा. वाडोवन 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 उपरांत ताणें आजो म्हळ्यार ग्रँडफादर जावंक साध्य आसा. तशेंच हांव आनी तूं म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत एकच फावटी उंचल्या पावंडा पळोवंक जायना. हांवें तुवें वाडोवंक जाय. मेटा 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 काडन वाडोवंक जाय. आत्मीक दृश्टीन वाडा जाय जाल्यार थोडीं सन्निवेशां थोडीं घडितां आमच्या जिवितांत जातात आनी ह्या मुखांत्र आमी वाडत वेता. एक व्हडलो व्यक्ती जावंक मनीस आत्मीक तरान व्हडलो व्यक्ती जावंक पावता. मोगाच्या न्हू. खंयचो व्हडलो डॉक्टर जावं दी, कितली व्हडली प्रस्तुती ह्या डिलिव्हरी करची, कितले व्हडले गायनोकॉलॉजिस्ट जावं दी, त्या डॉक्टरान बाळान जाताना तिजेंत बाळानपण तिका करूंक जायना. आनी कोण मणी तिका येवन तिका बाळान करी जाय. तशेंच आमच्या जिवितांत उडास दवरया. आमी केदे व्हडले व्यक्ती म्हणून हांवें तुवें चिंतल्यार आमचीच सुटका आमकां करूंक जायना. मोगाच्या न्हू. आमची सुटका आमकां करूंक जायना. आमकां जाय ससाय आनी एका व्यक्तीची, आनी तो जावन आसा म्हजो आनी तुजो मोगाचो जेजू. जेजू आमकां उलो दिता कश्टांच्या काळार प्रामाणीकपणी जियोंक, कश्टांच्या काळार मागणें करूंक, कश्टांच्या काळार निश्ठावंत जावन जियोंक, ताजे लेगीत मोगान जियोंक, ताजे उपादेश पाळन, ताजे थंय थीर रावंक. आनी ते दाडा स्वामी जेजू म्हणटा खंयचोय काळ वेळ बदलूनच आसता जिवितांत. पूण मोगाच्या न्हू हांवें तुवें पारखूंक जाय आमी खंयच्या काळार आसा, खंयच्या काळाक परतून आसा आनी खंयच्या काळांतून मुखार वता. जर तर आमी काळ पारखिना आमचें जिवीत कश्ट जाता. थोडे फावटी आमकां स्वप्ना मुखांत्र आमकां देव दर्शनां दिवंक बरो. थोडे फावटी प्रवादी आमच्या मगदें आसच्या व्यक्ती मुखांत्र आमकां तो शिकोवंक बरो. ह्या थोडे फावटी आमकां विविध घटना मुखांत्र सांगूंक बरो. पूण एक देव म्हाका तुका उलो दिता मोगाच्या न्हू खंयच्या काळार आसाय तेंचो जाणा आसा. आनी हो काळ पाशार जावंक. जर तर तुका कश्टाचो काळ 5 वर्सां दिला म्हूण चिंतया, पूण ह्या 5 वर्सांनी तूं देवाक वळखनाय तर, ह्या 5 वर्सांनी तूं खालतो जायनाय जाल्यार, ह्या 5 वर्सांनी तुका देवाचेर भावार्थ येवना जाल्यार परत आनी 10 वर्सां मुखार येता. कित्याक देवाचें योजन आसा ह्या मनशाक पयल्यान पयलें म्हजी वळख ताका मेळोवंक जाय. आज आमकांच आमी आमच्या अंतस्करणाक विचारलें जाल्यार 1 to 10 पॉयंट्स आसा जाल्यार देवाच्या वळखेंत कितली म्हाका आसा म्हूण हांवें विचारलें जाल्यार म्हाका 10 1 मार्गी, 10 2 मार्गी, 3 मार्गी, 4 मार्गी, 5 मार्गी, 10 मार्गी. तुमच्यात अंतस्करणाक तुमी विचारा मोगाच्या न्हू. जाय तितले तुमी कश्ट तुमच्या जिवनांत सोंसल्यात. इतले कश्ट सोंसल्या उपरांत देव कोण म्हूण तुमी जाणा जाल्यात गे म्हणलें सवाल. तुमचे थंय दायळ आयल्या गे म्हणलें सवाल. तुमचे थंय भावार्थ आयला गे म्हणलें सवाल. जर तर तें येवना ते कश्टाचो काळ म्हूण दर्शनूच येता, स्वामी जेजू तितूनच येता. आनी ह्या मुखांत्र वेळ काळ बदलूनच येतलो आनी आमी आमकांच सोमा करता म्हणसर देव आमचो मोग करचो देव आमकां जाय तितले अवकाश दिवन जाय तितल्या मुखांत्र संगती मुखांत्र आमकां परिवर्तन करूंक तो पळयत रावतलो. आमेन. सर्गींच्या बापा, आमच्या जिवितांतल्या कश्टांच्या काळार आमी दंदळ नासतना तुजेर पातयेणी दवरून त्या कश्टां वयर जैत जोडून तुज्या कुशे प्रमाणे जिवीत जियोंक आम्हा समेस्तांक तुजो आदार लाभय म्हण मागता हांव. जिवितांतल्या कश्टां वेळार भावार्थाचें देणें आम्हा समेस्तांक लाभय. तुजो सदांच काळजांतावन मोग करूंक कुरपा तूं लाभय. आमच्या संगता आसाय म्हणलें तुजें हजरपण आमी बगूंक आमकां तूं फावो कर.
आमची हर एक मेटां तुज्या मेटां संगी काडून तुज्या कुशेक काल जावन दैवीक अनभोग आमच्या जिवितांत पवित्रत्मेची मजत तशेंच त्रिएक देवाचें आसरो आमकां लाभाचो कर म्हण मागता आमेन. समर्पण करता हांव सोम्या. आमची सगळी पवित्र सभा तुज्या हातांत. सोम्या जेजू, कश्ट येत आसतना आमी तुका दुरसानांतल्या बरी हर एकल्या थंय भावार्थाचें देणें दी. ह्या कश्टा मुखांतर आमी चड आनी चड तुका लागीं सरोंक हर एका भावार्थ्याक जाय जाल्ली पवित्रत्मेची मजत तूं लाभय. कश्ट येत आसतना तुजो हात सोडना आमी आमच्या कुशेचें जिवन जियेनातल्या बरी. सोम्या जेजू, आमचे हात तूं तुज्या हातांत घेवन आमची मेटां तुज्या मेटां संगी काडून तुजे आशिर्वादा सोवें आमचें जिवीत रुपीत जावंक तुजो दैवीक आदार लाभय म्हण मागता. हालेलुया 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 Hallelujah, 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 हालेलुया हालेलुया. समर्पण करता हांव सोम्या. तुज्या शेतांत वावुरच्या हर एका तुज्या सेवकांचेर आशिर्वाद घाल. याजक जावन मिशनरी जावन भवार्थी जावन सोम्या तुजो पाटलाव करच्या हर एकल्याक तुजे दैवीक हजरपण भोगूंक कुरपा तूं लाभय. भावार्थांत शेळेनातल्या बरी भावार्थ जिवाळ उरोंक आदार लाभय. हर एका कुटुंबांत वडिलांनी भुरग्यांक भावार्थाची शिकोवण शिकोवंक आनी तो भावार्थ प्रायेतेगीत वाडत वचून बळवंत जावंक जाय आसची पवित्रत्मेची मजत लाभय. सोम्या जेजू, आमचो भावार्थ घट कर आनी आमच्या भावार्था मुखांतर आमी हेरांक एक देख जायशें आमच्या भोवाऱ्याच्या लोकांक आमकां पळोवन आमचे मुखांतर तुजे लागीं येवचे बरी आमचें जीवन तूं रुपीत कर म्हण मागता हांव. हालेलुया 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 hallelujah, hallelujah, hallelujah. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೇ, ನೀನು ಎಷ್ಟೋ ಸುಂದರ, ಬಾಳ ಬಂಗಾರ ಬಾಳ ಬಂಗಾರ. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೇ, ನೀನು ಎಷ್ಟೋ ಸುಂದರ, ಬಾಳ ಬಂಗಾರ, ಓ ಬಾಳ ಬಂಗಾರ. ನೀನಿರುವೆ ನನಗೆ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ, ನೀನಿರುವೆ ನನಗೆ ಸೋಲಿಲ್ಲ, ನೀನಿರುವೆ ನನಗೆ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ, ನೀನಿರುವೆ ನನಗೆ ಸೋಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೇ, ನೀ ಎಷ್ಟೋ ಸುಂದರ, ಬಾಳ ಬಂಗಾರ, ಓ ಬಾಳ ಬಂಗಾರ. मोगळा सोम्या, पिडेस्तांचो वैज जावन तूं तांकां आपडून गूण कर सोम्या. कश्टांतल्यांची दुखां पासो हात जावन तांच्या जिवितांत तुजें हजरपण आसा कर सोम्या. जिविताच्या वाटेर घुस्पडलेल्यांक वाड दाखोवचो दिवो जावन तूं तांचे समोर तांच्या मुखल्यान वच सोम्या. जिवितांत निराशी जावन कितेंच जिवितांत आशा नासतना निरासपण भोगच्या हर एकल्यांच्या जिवितांत बरवसो जावन तुजें हजरपण आसा कर सोम्या. कामाच्या सोदनेर आसलेल्यांक जोगती कामां लाबून तूं तांचो आदार जा सोम्या. पिडेस्तांक गूण करची सकत लाबून तुज्या हिलिंग पावरा मुखांतर तांच्या जिवितांत बरवसो दिवन तांची पिडा गूण जावन तांणी एक संतोषभरीत जीवन जियोंक सोम्या हर एका पिडेस्ताक समर्पण करना तुज्या गूण करच्या सक्तेन आपड म्हण मागता.
हालेलुया 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 ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದಾಗ ಕೈ ಹಿಡಿದು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದಾಗ ಕೈ ಹಿಡಿದು ತೋರುತ್ತ ಬರುವೆ ಸುಧಾರಿಯ ತೋರುತ್ತ ಬರುವೆ ಸುಧಾರಿಯ ನೀನಿರುವೆ ನನಗೆ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ ನೀನಿರುವೆ ನನಗೆ ಸೋಲಿಲ್ಲ ನೀನಿರುವೆ ನನಗೆ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ ನೀನಿರುವೆ ನನಗೆ ಸೋಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೇ ನೀನು ಎಷ್ಟೋ ಸುಂದರ ಬಾಳ ಬಂಗಾರ ಓ ಬಾಳ ಬಂಗಾರ मोगळा सोम्या कुटुंबांतल्या तरणाट्यांक मादक द्रव्यांक जो कोण बली जाला तांचेर तुजी दया दाखय सोम्या आमाल पियोण्या मुखांत्र कुटुंबाची देसवाट करच्या व्यक्तींक परिवर्तन कर सोम्या मानसीक तरान भलायकी होगडावन घेतिल्ल्या मानसीक पिडेस्तांचेर तुजो आशिर्वादाचो हात दवरन गूण कर सोम्या जो कोणाच्या कुटुंबांत शांत समाधानीक आशेवन आसात त्या कुटुंबांनी समाधान संतोष शांती लाभोवन आशिर्वाद सी सोम्या हर एकल्यांचो आदार तूं सा सोम्या आनी हर एकल्यांची बरवशाची पातयेणेची दिश्ट तुजेर जोखून तुजे तांव दैवीक आशिर्वादां जोडून घेवंक आमकां जाय जाल्ली पवित्रत्म्याची मजत मागण्याचो स्पिरीट आनी जाय जाल्ली दैवीक कृपा लाभोवन आशिर्वाद सी म्हण मागता हांव गुण कर जेसू गुण कर जेसू दैविक सक्तीन तुझ्या गुण कर जेसू आपोर जेसू आपोर जेसू दैविक स्पर्शन तुझ्या आपोर जेसू मोगळा सोम्या समर्पण करता आमचे जिवीत पवित्रत्म्याच्या मजती विणे आमकां ताळण्या वयर जैत व्हरूंक असाध्य सोम्या मोगळा सोम्या तूं ह्या संवसारी मनशां रुपी जियेवन आसतना तूं कांय ताळण्यो आयिल्ल्यो सोम्या पूण तूं त्या ताळण्या वयर जैत व्हरन जैतेवन जालोय सोम्या आनी तीच कृपा हर एका आमकां येवच्या आमच्या जिवितांतल्या ताळण्या वयर जैत व्हरूंक जाय जाल्ली पवित्रत्म्याची मजत तूं लाभोवन तुजेर दृढपट पातयेणी दवरची कृपा लाभोवन आशिर्वाद सी म्हण मागता हर एका भवार्थ्याक पवित्रत्म्याच्या देण्या फळांनी आशिर्वाद सी सोम्या भवार्थाच्या देण्या सोवे तुजेर संपूर्ण विश्वास आनी पातयेणी दवरची कृपा लाभय सोम्या तशेंच आमच्या कुटुंबांनी आमच्या कुटुंबाचो वडील जावन सदांच आमच्या कुटुंबांतल्या हर एका सांद्याक तुज्या वाटेन समकोंक जाय जाल्ली पवित्रत्म्याची मजत तुज्या उतरांचे बळ आनी बापाचे आशिर्वाद लाभय म्हण मागता हांव दया दाखय सोम्या दया दाखय तू पवित्रत्म्याच्या सक्ते गुण म्हाका करतो दया दाखय सोम्या दया दाखय सोम्या दया दाखय तो पवित्रत्म्याच्या सक्ते आपण म्हाका तू सोम्या मुखार आमी दिंब्यांनी आसां आमच्या काळजा मनाचे इरादे जेजू मुखार दवरता आसतना प्रार्थना वेळार प्रत्येक करून थोड्या विशेष गरजां खातीर मागोवंक आमकां आपण आसा प्रत्येक करून मोगळा जेजू
ह्या आराधना वेळी विशेष करून आमी मागता जायत्या पिडेस्तांनी तांच्या बऱ्या भलायके खातीर आमच्या लागीं मागणें विचारलेलें आसा. विविध पिडेशिडे वरवीं कश्टांच्या तुज्या भुरग्यांची सोम्या तूं दया कर. जायत्यो लोक आस्पत्रांनी घरांनी कश्टान आसा, मारणांतिकांनी तर पिडे मरिफात कश्टान आसा. ह्या वेळा विशेष करून सोम्या तुजे लागीं आमी मागता. टिना म्हणली एकली बहीण प्रत्येक करून तिच्या बऱ्या भलायके खातीर मागच्याक तिणें आमकां सांगलां. कॅन्सर पिडे वरवीं कश्ट नासची दोगां जाणांनी विशेष मजत तांणी विचारल्या, विशेष आदार तांणी विचारला. सांगत आस एक भुरगें 6 वर्सांचें ऑटिझम पिडे वरवीं कश्टान आसा. ताच्या आवय बापूय एका रितीच्या कौजिणेंत भिरांतीन म्हणलें बरीं आसात. विविध जाग्यांनी आमकां भेटची, विविध प्रत्येक करून तांच्या बऱ्या भलायके खातीर मागोंक सांगलेली सर्व ते सवा सोम्या जेजू ह्या घडये तुज्या पांयां तळे आमी समर्पण करता. तूं जावन आसाय दैवीक वॉयस. लुका सुवांजलांत 4 आनी त्या वेळार तुवें जायत्यांक आपडलें आनी गूण केलें आनी आमरिफात तूं दैवीक वॉयस म्हणलें सत तुवें परगट उसारलें. सोम्या जेजू ह्या घडये आमी मागोन आसा. त्या सर्व पिडेस्त भाव भयणींक तुज्या पांयां तळी समर्पण करता आसतना तुजो तो उजो हात तांचेर तूं दवर. तांकां गरज आसा ती बरी भलायकी, तांकां गरज आसा तें समाधान दोस्काय ह्या घडये सोम्या तुज्या आजा पिरितीन तूं तांकां फावो कर म्हूण सोम्या आमी तुजे लागीं परतून मागता. सकल ರೋಗವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವ ವೈದ್ಯರು ಯೇಸು. ಸಕಲ ರೋಗವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವ ವೈದ್ಯರು ಯೇಸು. ಸೋಲಲ್ಲು ಜಯ ಕೊಡಲು ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬಲ ಕೊಡಲು ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಿಹರು. ಸೋಲಲ್ಲು ಜಯ ಕೊಡಲು ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬಲ ಕೊಡಲು ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಿಹರು. तुझ्या मकाराशी आमी आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर आमी मागता. आमच्या काळजा मनांत जायते इरादे आसात आमचेच खातीर, आमच्या मोगाच्यांच्या खातीर. मोगळा जेजू ह्या घडये आमी तुजे मुखार करता ती विनवणी, ती विनंती तूं मानून घे. कशें जेबेदेवांच्या पुताची आवय आपल्या भुरग्या खातीर मागोंक आयलेले बरी तुजे मुखार आमी मागोन आसा. आमकां कळीत ना बरें वा वायट, पूण जें कितें आमी मागोन आसा तें तूं आमकां तुज्या उदार मनान तूं आमकां फावो कर. आमकां कितें गरजेचें आसा तें सगळें तूं फावो कर. प्रत्येक करून मोगळा जेजू आमी आशेवचें समाधान, आमी आशेवची ती ददोसकाय, आमी आशेवचें ते बरो संबंध कुटुंबादारांतून मोग आनी सांगतपण, आमच्या बरें इश्ट मंत्रांतून आमकां सांगतपण हें सगळें तूं आमकां फावो कर. आनी आमरिफात आमचें जिवीत ह्या संवसारांत बरेंपणान भरलेलें कर म्हूण सोम्या आमी तुज्या लागीं परतून मागता. मुझा काळसा जेजू तूं ये, मुझा मागण्या जेजू तूं ये, मुझा चिने जेजू तूं ये, मुझा पोयना जेजू तूं ये. सोम्याची बेसांवां घेवंक आमकां समी आयतीं करया. Idea boda sacramenta stangnama karuya purbila tyarupa boga novioriti adarya salbonmecha askatvismya बाबाटाचे बोल दिव्या
जशे बापा तशेंच पुता उल्हासाणी स्तुती जाव पदवी महिमा सस्ता सस्ता एका स्थळ्यार हरसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समसमी नावाडटा आमेन. ये देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगीत सरको. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जेता निराश करता ससनाच्या ससना आमेन.